नमस्कार पोळे प्रुडंट खबरो ऑर्चर्ड जमनीचे व्यवहार टीसीपी कडच्यानूच जावंक जाय। सब डिव्हिजन करून विकचे पयलीं जावंक जाय कन्वर्जन, नाजाल्यार डेव्हलपराचेर 1 जानेवारा सावन एक्शन, मंत्र्याची शिटकावणी। गोंयचे गुंतवणूक धोरण 4 वर्सां भितर कालबाह्य। नवें धोरण करपाची आयपीबीची बोर्डाची तयारी। बोर्डाचे फाटल्या वादग्रस्त बसकेंत 299 कोटीचे 7 प्रस्ताव क्लियर। हणजुणा धरले कोटी वयर मोलाचे ड्रग्स। पुलिसांची भाड्याच्या घरार धाड। चरस एम्फिटामायना सयत ऑस्ट्रेलियन नागरिकाक धरलो। घरांत चलताले ड्रग्सांचे लॅब, रॅकेट उक्ताडार। मायनिंग बंद जाल्ल्यान सरकाराक पैशांची चणचण। धाडिल्ल्योय फायली अर्थ खात्यांत अडकतात। झेडपीच्या मानधन वाडीची शाश्वती ना, पंचायत मंत्र्याची पंचायत। पर्वरेच्या पंचायतींनी उदकाक मारामारी। अधिकाऱ्यांकडेन उलोवन फुकट। उदका पुरवण जाग्यार पड मेरेन नवी कनेक्शनां बंद करची। पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहनाचे पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक पत्र। चोपडेकाराची फाटभूंय क्रिमिनल सेटलमेंट जमनी हडप केसींनी घुसपला। आदल्या आमदाराचो पूत करता आयटी पार्काचें राजकारण। चिमला मारबडे केसीचेर आयटी मंत्री उलयलो। सतल्या तिगांक धरले। आनी इस्रोचे श्रीहरिकोटा सावन PSLV C-43 याना वरवीं हायसिस पृथ्वी निरीक्षक उपगिऱ्याचे यशस्वी प्रक्षेपण। बरोबर 8 वेगवेगळ्या देशांचे 30 उपगिऱ्यां सयत PSLVचे उड्डाण। ऑर्चर्ड जमनीचे वेव्हार टीसीपी कडच्यानूच जावंक जाय म्हूण टीसीपी मंत्री विजय उलयला। ऑर्चर्ड जमनीचे टीसीपी कडेन कन्वर्जनाक येवंक जाय, नाजाल्यार डेव्हलपरांचेर 1 जानेवारा सावन कायदेशीर कारवाय जातली म्हूण विजयाची शिटकावणी। टीसीपीच्या बोर्ड मिटिंगेंत ब्रेस्तारा, मडगांव आनी फोंडेच्या ODP ड्राफ्टां बरोबरूच कुंडय मठाच्या आनी सेवा साधनाचे जमीन कन्वर्जनाक मान्यताय दिली। वी वॉन्ट टू स्टॉप द गेटोआयझेशन ऑफ गोवा। गोंय म्हणटा ती एक व्हडली झोपडपट्टी जावपाची, जी आम आदमी पार्टीक जाय। ती झोपडपट्टी जावची न्ही, प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा गोंयांत जावचो म्हणून आमी हें केल्लें आहा। गोंयच्या लोकांक, स्थानीक लोकांक डेव्हलपमेंट करूंक जाय। आमी सर्वसामान्याक न्याय दिवंक फुडें सरिल्ले आहा। सगळ्यांनी हांव गोंयचे जनते कडेन मागता, जो कोण असो विक्टीम आहा ऑफ दीस ऑर्चर्ड डेव्हलपमेंट, आनी बेगींतल्या बेगीन दे शूड ट्राय टू कम अंडर दीस अम्ब्रेला एंड गेट देमसेल्व्स क्लियर्ड। अदरवायज 1 जानेवारीच्यान आमी तांचेर पुलीस एक्शन स्टार्ट करतले। आमी नोट डावन करून जी ऑर्चर्ड जमीन कन्वर्ट जाल्ली आहा, सब डिवायड जाल्ली आहा आनी जे येवन रेगुलरायज करूंक सोदना तांचेर आमी FIR फायल करूंक लागतले विथ रिन्यूड विगर। एक सेलूच करतले तें सोदपाक। टीसीपीचे बोर्ड मिटिंगेंत मडगांव आनी फोंडेचे ड्राफ्ट ODP क्लियर जाले। कुंडय मठाचे जमनीच्या कन्वर्जनाकूय मान्यताय दिल्या। प्रकल्प IPBन पास केल्लो। सेवा साधनाच्या जमीन कन्वर्जनाकूय बावटो दाखयला। भाटकार मुणकाराचे वादांत अडकल्ल्या केसींनी थाकाय दिवपाचे मिटिंगेंत थारले। झोन बदलपाच्यो 18 केसी बोर्डा मुखार आयिल्ल्यो। कुडका चर्ची लागसार 2 बंगले बांदपाक दिल्ले परमिशनाचो इश्यू मिटिंगेंत आयलो। मडगांवचो ड्राफ्ट ODP एप्रूव केला। हे ड्राफ्ट ODPन 56 न्यू रोड्स and 16 न्यू ओपन स्पेसीस। सेम फॉर पोंडा, वी हॅव ऑल्सो एप्रूव्ड ड्राफ्ट ODP ऑफ पोंडा। पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय कुंडय हांकां आमी 1,84,094 स्क्वेअर मिटर्स 18 केसीस आमी प्रोविजनली एप्रूव केल्या। झोन चेंज जातली। तिसरो म्हणटा एक प्रपोजल आशिल्लो फ्रॉम कमिशनर ऑफ एक्सायज टू सर्टिफाय विलेजीस टू बी सफिशियंटली डेव्हलप्ड। दीस इज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार बेन। आमचें ऑब्जर्वेशन अशें आहा की गोंय म्हणटा ती एक सिटी स्टेट and the whole state is sufficiently developed. And in this matter, actually the bars came before the roads. So, एक आमचें हो सरकार गोंयकारपणाचो सरकार आनी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक we have to go to any lengths, we will go. And we feel that we will allow this protect
the historical, cultural, touristic importance of the state. म्हणून we will give an NOC. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंय सरकार 4 वर्सां भितर नवें गुंतवणूक धोरण करपाच्या मार्गार. आदलें धोरण खंय उपकारना. IPB बोर्डान नवें धोरण करपाक सल्लागार वेचूंक CEOक अधिकार दिल्यात. सद्याची गुंतवणूक पॉलिसी उद्देगीक परिस्थितीक सुसंगत ना. तशेंच बाकीच्या राज्यांची उद्देग आनी गुंतवणुकीक स्पर्धाय बरीच वाडल्या. ते फाटभुंयेर नवी पॉलिसी करपाचें थारलां. 2014 गोंय गुंतवणूक धोरण तयार केल्लें. 4 वर्सांनीच गोंयाक नवें गुंतवणूक धोरण करचें पडलां. त्या खातीर IPB बोर्डान मान्यताय लेगीत दिल्या. 2014 BJP सरकारान नवें गुंतवणूक धोरण केल्लें. आतां 2018 सरकार परत नवें गुंतवणूक धोरण करता. आदलें धोरण सद्याचे उद्देगीक परिस्थितीक विसंगत आसा. हेर राज्यांची गुंतवणुकीक स्पर्धात्मकता वाडल्या. IPBची नवें गुंतवणूक धोरण करपाचो निर्णय. धोरणा खातीर सल्लागार नेमूंक CEOक अधिकार दिल्यात. म्हाका दिसता ब्रॉडर गायडलायन्स वी कॅन डिस्कस लेटर वन्स पॉयंट्स कम थ्रू. विशाल प्रकाश नवो CEO आयला. He has come with new ideas, he has come with new thoughts which can make things easier for investors who are coming down, who did not run through windows. आणि जो कायदो काडिल्लो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्टा प्रमाणे त्या कायद्या प्रमाणे कितें समज हें आसा जाल्यार ताणें पॉयंट्स मागल्या. ते पॉयंट्स डिफिकल्टी काय ना, बट दे मायट बी सम इज ऑफ डुईंग बिजनेस फर्दर समज करपा जाय जाल्यार वी मे हॅव टू सी हाऊ इट इज. सो येवनी मरे पॉयंट्स मागीर डिस्कस करुया. आदी IPBचो चेअरमॅन मुख्यमंत्री पर्रीकार हाजीर नासतना आनी उपरांत मुख्यमंत्र्या मुखार अशे 2 टप्प्यांनी घेतिल्ले IPBचे फाटले 22वें वादग्रस्त बसकेन बोर्डान नवे आनी विस्ताराचे मेळून 7 उद्देगांचे प्रस्ताव पास केल्यात. 22वी IPBची बसका 2 भागांनी घेतिल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकार व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं वांटेकार जाला म्हूण दावो केल्लो. वादा उपरांत बसका परत पर्रीकाराच्या फ्लॅटार जाली. 229 कोटी गुंतवणुकीचे 7 प्रस्ताव बोर्डा मुखार पास जाले. 1 हॉस्पिटॅलिटी, 4 उद्देग, 2 प्रकल्पांचो विस्तार, 7 प्रकल्पांनी मेळून 366 नोकऱ्यांची शक्यताय आसा. हेच बसकेन आदल्या बसकांनी मान्यताय दिल्ले 2 प्रकल्पांची मान्यताय फाटीं घेवपाचें थारलां. त्या कंपन्यांनी बोर्डाच्या मान्यतेचो खंय गैरफायदो घेतलो. मात IPB त्यो खंयच्यो कंपन्यो तांची कांयच म्हायती दिवंक तयार ना. दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवपाची प्रक्रिया करपाचे अधिकार बोर्डान CEO विशाल प्रकाशाक दिल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मायनिंग बंद जाल्ल्यान सध्या पयशांची चणचण. अर्थ खातें कितें ना कितें कारणां करून फायली आडावन दवरता आसूये म्हूण पंचायत मंत्री माविन जाहीर उलयला. ZPचें मानधन वाडोवपाची फायल घाल्ली ती खंय सध्या अर्थ खात्यांत आडकल्या. येता त्या मंत्रिमंडळाचे बसकेंत पास करून घेता म्हूण माविन उलोवन गेला. तो वाडोवपा जाय. ती फायल नेक्स्ट कॅबिनेटान येतली. लास्ट कॅबिनेटाक एक टेक्निकल पॉयंटा लागून तेणी फाटी दवरली आनी घडी अशें जावपाक शकता. हांव स्पश्टपणे सांगता, सरकारा कडेन मायनिंग बंद जाल्ले कारणान मातशे पयशे उणे आसा. आमी ते कितें तरी आमचे डिपार्टमेंट फायनान्स एक्सक्यूज दिवन फायल फाटी दवरता. आनी दीस इज वन ऑफ द केस. म्हाका सांगपाक ते वायट दिसना कित्याक आमी लोकांक उतर दिल्ले आनी आमी ते पालन मातशें लेट करपाक पावता. पूण तेजें पालन आमी करता. फुडले कॅबिनेटी येवन हो तुमकां ऑनरेरियम प्रॉमिस केल्लो तसो मेळटलो. इन्क्रीज इन द ऑनरेरियम, वेदर इट इज जिल्हा परिषद मेंबर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी आख्खे गोंयांत जे पंचायतीन काम करता. दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे नवे कचेरेचे उक्तावणाक माविनान सरकाराची परिस्थिती सांगली. आदी आदल्या RTO ऑफिसान आशिल्ली ही कचेरी आतां मडगांवां पोन्ने कलेक्टरेटान शिफ्ट केल्या. फुडल्यान बॅग दिश्टी पडटा ती बॅगां वाटलेली. फक्त बॅगां वाटले म्हणून कचरो ना जायना. हें आमी फक्त तुमकां लक्षां हाडपा खातीर, याद जावपा खातीर एक बॅग दिल्लें. आयज आमी गांवांत भोंवता आसतना हो कचरो तयार करतात तो कोण करतात? आमीच करतात. एका कारणीभूत आमी आसा. तर आमी जर प्रत्येकान चिंतलें हांव फाल्यांच्यान प्लास्टीक वापरपाक कमी करतलो, सोडटो अशें म्हणपाक नाकाच, कमी करतलो अशें जर मनांत धरून तो घरांतल्यान भायर सरलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या प्लास्टीक गार्बेज आसा ती कमी जावपाक वेळ. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. हणजूण पोलिसांनी धाड घालून कोटी वयर मोलाचे ड्रग्स धरला. एका भाड्याच्या घराचेर धाड घालून पोलिसांनी ड्रग्साचे रॅकेट फोडलें.
3 लाखाचे चरस आणि साधारण कोटीभराचे एम्फिटामाइन ड्रग्सा सयत ऑस्ट्रियन नागरिकाक धरला. भाड्याच्या घरांत हे ड्रग्साचे लॅब चलताले. पयलीं ताका चरसा सयत धरिल्लो, ताचे वयल्यान पुलीस ताच्या लॅबा मेरेन पावले. ताका 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. पर्वरे मतदारसंघातल्या 3 पंचायतींनी उदकाची मारामारी. थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटे चाळवला. लोकांक उदक सारकें मेळना तो मेरेन उदकाची नवी कनेक्शनां दिवची न्ही म्हणून रोहनान सरळ PWD मंत्री सुदिनाक पत्र बरयलें. अधिकारी आनी मंत्र्या बरोबर बसका घेवनय खंय पर्वरेचो उदकाचो प्रस्न अजून जाग्यार पडना. People of Porvorim are facing a lot of water problems from the time of Ganesh Chaturthi. We have had lot of review meetings. We have had one meeting with Minister PWD also. पण उदकाचे इश्यूज जे ते सॅटिस्फॅक्टरी रिजॉल्व जावना. लास्ट 4-5 दीस उदक आयला खरें, पूण जे इश्यूज कंटिन्युअस आसात, मे बी तिलारी एवरी इयर बंद जाता. ब्रेकडाउन्स, इलेक्ट्रिकल शटडाउन्स आर बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉटर सप्लाय आणि पर्वरी टेल एंडाक आशिल्ल्याक प्रॉब्लेम आसा. म्हणून PWD मिनिस्टराक बरयलां की इमिजिएटली इंटरव्यून कर आनी हो इश्यू सॉर्ट आउट कर. आनी तितले पर्यंत सगळीं वॉटर कनेक्शनां रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इन्स्टिट्यूशनल सगळीं बंद दवर, नवी कनेक्शनां रिलीज करपाचें. वेन वी आर नॉट सफायसिंग आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, इट इज नॉट जस्टिफाईड दॅट वी गीव न्यू कनेक्शन्स इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी ग्रो जाता तेन्ना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय पडटा. आनी समज आमी कनेक्शनां दीत रावले आनी आसा त्याच लोकांक उदक मेळना, तातूंत न्याय सारको जायना. ताजे खातीर मुख्य आमच्या PWD मिनिस्टराक नोट बरयल्या. अलॉंग विथ द नोट लोकांची कंप्लेन्स आयल्यो त्योय दिल्ल्यो आसा. एक कॉपी तुमकांय दिता. जातून वॉटर कनेक्शन्स हॅव टू न्यू वॉटर कनेक्शन्स वी हॅव आस्क्ड टू स्टॉप. चिंबलाचो कथीत एक्टिविस्ट प्रवीण चोपडेकाराची फाटभूंय क्रिमिनल सेटलमेंट जमनी हडप करपा सारकेले केशींनी तो घुसपल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या म्हूण IT मंत्री रोहनान चिंबलाचे मारबडय प्रकरणाचो पंचनामो केलो. प्रवीणाक मंगळारा रातीं 6 जाणांनी मेळून बडयल्लो. मारबडय IT पार्काचे इश्यू वेल्यान जाले म्हणून बोवाळ. रोहनान ताची फाटभूंय एक्सपोज केली. प्रवीणाक बडोवपी सतले तिगांक पुलिसांनी धरल्यात. And when I try to find out who these people are, I realize that most of these people who are so-called social activists are belonging to a ex-gunda, a son of a former MLA politician, who is maybe finding that settlement favorable जायत न जायत ताका. हे लोक खंय पडिल्ले असतात, चिंबालकारांक विचारात, सेंटाक्रुजचे कॉन्स्टिट्युएंट लोकांक विचारात, हे रातचे सानवळां खंय पडिल्ले असतात काय म्हणून. हे जे NGO हाच्या नांवान जो हो कोण भुरगो जाचेर एसॉल्ट जालो तो कितें उलोवंक सोदतालो म्हाका खबर ना. बट आफ्टर द एसॉल्ट इट इज टॅग की अपोज टू द IT पार्क. इफ द गव्हर्मेंट नीडेड, देर इज नथिंग पर्सनल हियर. 4-5 भुरगे जे थंयचे आसात, खंयच्याय ते सेंटाक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंबला वाड्याक कोणाक विचार भुरग्याक कोण काय म्हणून. अँड अपेरंटली द बॉय हू वॉज एसॉल्टेड, इट टर्न्ड आउट टू बी सम लोकल गुन फाइट्स. He is also supposed to be an extortionist. He is also supposed to be having some stabbing case on him. He is also supposed to be दुसऱ्यांच्या जाग्यांनी झोपड्यो घालप आणि तांच्याकडे सेटलमेंट करप, बिल्डरांकडे मंचाच्या नावावर वचून बंद करप आणि चालू करप, हे ताचो बिझनेस म्हणून म्हाका काल खबर काडली हांवें. दिस टायप ऑफ पीपल हू गेट इनवॉल्ड गांवांतल्यो झगड्यो घेवन टॅग करप ITक, टॅग करप मंत्र्याक, and instead of having an issue where the main issue was, divert and find some mileage out of it. I don't think that is what I'm saying. It is not activism, it is advertism. काडपाक लायले हांवें, पूण त्या गांवान ही इज वेल नोन. खबर काडटकर की वन ऑफ दीस फेलोज तो भुरगो कोण तो चोपडेकार कोण तो इज नोन की लोकां कडेन वच, सेटलमेंटा कर, लोकां कडेन पयशे माग, दुसऱ्यांच्या प्रॉब्लेम झोपड्यो घाल, क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसाच. सो ताज्या खातीर हे एक्टिविस्ट जातात आनी हे एक्टिविस्टांक सपोर्ट करपाक बाकीचे जातात. म्हणजे ब्लॅकमेलिंग इन वन सेन्स कॅनॉट बी टेकन एज एक्टिविजम.
आनी तांच्या गांवांत कितें जाता ते फाल्यां कितेंय जालें गांवांत जाल्यार आर्टीक रिलीज करतले. इतले मजगतीं ओल्ड गोवा पुलिसेन प्रवीण चोपडेकाराचेर हल्लो केल्ल्या संवतल्या तिगांक डॉमिनीक नाजारेत, महेश नायक आनी एकल्याक धरलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इस्रोची आनीक एक यशस्वी मोहीम. श्रीहरिकोटा सावन इस्रोन सकाळीं PSLV C-43 याना वरवीं हायसिस ह्या भारताच्या पृथ्वी निरीक्षक उपगिऱ्या बरोबर 8 देशांचे 30 सह उपगिरे अंतराळांत बजयले. हायसिसाचो कार्यकाळ 5 वर्सां. तो पृथ्वी निरीक्षण मोहिमेचेर आसा. हायसिसा बरोबर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, कोलंबिया, फिनलँड, मलेशिया, नेदरलँड, स्पेन आनी USAचे 30 मायक्रो आनी नॅनो उपगिरे अंतराळांत व्हेल्यात. 3, 2, 1, 0. Lift off. Plus 5 seconds. Lift off normal. आसमान की तरफ उठता हुआ PSLV C-43 31 उपग्रहों को अपने साथ ले जाके अंतरिक्ष में अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए First stage performance normal. बादलों के पार हमसे दूर जाता हुआ ये प्रमोचनयान निश्चित रूप से अपनी गर्जना के साथ ये संदेश कि भारत समूचे विश्व के साथ PS2, the second stage, will burn for a total duration of 150 seconds, and we are now about 3 minutes into the launch. So in about 50 Plus seconds 3 from minutes. now, the second stage Payload fairing will separated. complete its job. A very important event has happened. The heat shield has separated, and the closed loop guidance, which guides the vehicle Closed at loop every guidance instant initiated. till the injection, has been initiated. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.